हांवें म्हजें नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा आनी म्हाका खात्री आसा की शिरोडा मतदारसंघात ह्या वेळार म्हाजो विजय जो आसा तो निश्चित आसा। ह्या इलेक्शनाक म्हाका स्पर्धक म्हणटा कोणूच ना, एकतर्फी इलेक्शन जावपाचें। तेजें कारण अशें आसा की ज्या वेळार हांव शिरोडा मतदारसंघाचो 10 वर्सां आमदार आशिल्लो त्या वेळार विकासाच्या बाबतीन, डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीन हांवें शिरोडा मतदारसंघ गोंयांत नंबर 1 करून दाखयल्लो आसा। आनी म्हणून एक विश्वास जनतेचो जो म्हाजेर आसा की म्हाज्या कारकिर्दीक शिरोडा मतदारसंघांतल्या जवळ जवळ 600 लोकांक सरकारी नोकरीचो लाभ जालो। आनी म्हणून आज लोक एका नजरेन पळयता आमचे कडेन की हो मनीस जर आयलो जायत जाल्यार आमकां खंय तरी आमचें कल्याण जावंक शकता अशें प्रत्येक कुटुंबाक दिसता। कितें तरी केल्लें शिरोडा मतदारसंघात, डेव्हलपमेंट केल्लो, एम्प्लॉयमेंटा बाबतीन पुढाकार घेतलो आनी हो जर मनीस परत आयलो जायत जाल्यार आमचें सगळ्यांचेच कल्याण जातलें म्हणून। सो एकट्याचें कल्याण जावंक फायदो ना। आनी जो मनीस 4 घरां वयर वचूंक शकना ताणें खरें मागीर इलेक्शनार रावपच न्ही, ताणें विड्रॉ करप। कारण लोकांक दारां वचूं जाल्यार तुजें तें ताकद जाय, तितलें तुजें जे एक धारिश्ट जाय तें ना। आनी म्हणून लोकांक सांगप कशें की ह्या वाड्यार गेल्यार म्हाका दुसऱ्या वाड्यार लोक रावता म्हणून खंयच्या वाड्यार कोण वचना। 2 घरांत वचपाचें, फोटो काडपाचे, आपूण भोंवलो अशें लोकांक दाखोवपाचें कुतूक चल्लां। तें बरोबर न्ही। आमची जनता जी आसा, आमचे कार्यकर्ते जे आसात ते सगळे आतां संघटीत जाल्ले आसात आनी शिरोड्यान पयलो आम आदमी पार्टीचो पयलो कॅन्डिडेट म्हणून हांव निवडून येता।